फाटले शुक्रारा सांजे वेळार सुमार 5 वरांचेर परतीच्या पावसान बरो स्नेह धरिल्लो। ह्या पावसात शिगांव बिमळांत रावपी दिनेश देसायाच्या घरा फाटल्यान अचकीत वीज पडली, जाका लागून ताच्या बागायतीत आशिल्ले सुपारी, माडयो तशेंच केळींचे बरेच लुकसाण जाल्ले आसा। वीज पडिल्ल्यान उदकाची टाकी पडून फुटली, तशेंच घरातले स्विच बॉक्स आणि हेर विजेचेर चलपी यंत्रणा धरून सुमार 1.5 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती घरमालक दिनेश देसायान दिली। देखून याविषयी शेतकी खात्याक कळोवन लुकसाण भरपाय मेळोवपाचो यत्न आसतलो अशें घरमालकान सांगला। जोगले मारपा लागले आणि एक गडगड येयलो आणि माडार वीज पडले आणि माडयेचेर थंयच टाकी बिकी आसलेली आमची घरांतले मागीर टीव्ही जळोन गेली, फ्रिजाक हें जालें, फ्रिजर गेलो, एक माड मेलो, 2 माडयो मेल्यो आणि ती टाकी जी आमी आसली ती तेजी चिऱ्यांनी बांदून काडलेली, ती मोडल्यानी टाकी वयल्यान सकयल पडली आणि टाकी बी फुटली। कितले अंदाजे लॉस जाले शकता? मातशें म्हटल्यार माडयो धरून जावन घरांतलें सगळें सामान धरून 1.5 लाख वयर आहा। म्हणजे लायटीची कनेक्शन बी कितें आहा ते की जळे बी कशी ते प्लग आसले ते जळे सगळे जळे, वायरिंग बीन मातशी जळी। ओके, आणि मागीर तुमी ह्या संदर्भात सरकाराक हेजे कृषी खात्या मदतीचे बी निवेदन दिलें? ना, सध्या तरी कांय करूं ना, पूण दितले। एकनाथ खेडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।